नमस्कारू. आता आमगेले चेन्नईचे आर सुरेश मल्ल्या त्यांनी एक चॅनल सुरू केलें कोंकणी व्हिडिओज म्हणून. आमगेले संस्कारू, आचारू, विचारू, संचारू, मागीर चालचलन, रीतिरिवास हे सगळं एक मेळेन तांगेले त्या चॅनलान त्यांनी प्रचोदन दिताय. तावळी आत्ता भितर त्यांनी कॅरियर गायडन्स नाजाल्यार ते मोटिवेशन, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट, एक बहुभाषा ज्ञानी मल्लेमाव त्यांनी एक रिसंटली चेन्नईक त्यांनी एक भारतीय तांगेन ते इंटरनॅशनल फेस्टिवल म्हणून चांगल्या रितीन ते नडती केलें. संस्कृताक प्रचोदन दिताय. तांगेलें ऑलरेडी एक व्हॉट्सअप ग्रुपय, फेसअप ग्रुपय आसा. तांतूंतल्यान त्यांनी आमगेले संस्कारा विशय जायते आध्यात्मिक विशय, संस्कारा विशय, आमगेले इति म्हणून सांगप तें आमगेलें तें पारंपर्य नाजाल्यार तें पैतृक ताचे संबंद सगळं आमकां एक मोटिवेशन दिवचें पडटा. ते म्हणून तांणी प्रचार करून असे तांकां आदी एक नमो वाकम सांगता, एक व्हड नमस्कार सांगता मल्ले मम्माक. तांणी केलेलें एक चांग विशय हें जायते चॅनल आसल्यार एक्के चॅनलांतूय तांणी कोंकणी चॅनल म्हळ्यार सगळं आमगेलें जें आमकां जें साहित्य, संगीत, कला सगळ्याक एक इन्क्लूड करून एक उलकोंड करून तसं एक चॅनल आज भितर ना. हांणी एक 12 विशय म्हळ्यार तातूंत नृत्य घेता, प्रभाशण येता, मागीर तातूंत क्विज प्रश्नोत्तरी येता, डिबेट येता, चर्चा घेता, मागीर सिनेमा, नाटक अशी जायते विशय तातूंत तांणी घाल्लेलो आसा. तें सगळं तांणी एक टायमींग दिवन आतां काडलेलें आसा. तांगेले ते लोगोचेरय सगळे मनात येता आमकां की GSB चेन्नई आशिल्ले तांगेले ते ग्रूप आतां व्हॉट्सअप जावो, फेसबूक जावो, आतां लोक सगळे लोक आवडटा म्हळ्यार भूगोळा कंप्लीट तें तांगेले ग्लोबल जान ही एक प्रसन्सा तेमची आवडटा ताका ते एक आसा. आनीक तांगेलें कसं म्हळ्यार एक तांगेलें आनी एक मोटिवेशन ती म्हळ्यार स्किल्स डेव्हलपमेंट नाजाल्यार आमगेलें टॅलंट्स ते एक डेव्हलप करूं. एकेल्या भितर कसकसन तें मन एकटांकय एकटे मनशाक एक कळीव आसा तें कळीव भायर हाडूंक प्रत्येकचे आमगेले GSB आमगेले समाजात जनाने आमगेले कोंकण्याने सगळे मुखार हाडचे बेगीन तें चॅनल तांणी सुरू केलें, आतां प्रारंभ केला. चांग विशय मकर संक्रांती ते दिसता तांणी आतां आरंभ केला. पयलीं उणे दीस फुडें एका 2-3 दीस फुडें तावळी ते पोंगल नाल्यार मकर संक्रांती चांग एक दीस तांणी तें उद्घाटन केलें. आनीक आमी भाशा आमगेले आम्मालेतून आमी शिकूं सर्व कुठे आमगेले संस्कार आमगेले जीवन कला म्हळ्यार सायन्स ऑर आर्ट ऑफ लिव्हिंग म्हळ्यार तें आमगेलें तेच तर हे संस्कार ते सगळे आमगेले भाशा. जननी जन्मभूमीश्च मातृभाषाश्च स्वर्गादपि गरीयसी म्हळ्यार ते देवलोकापसी श्रेष्ठता आमगेली मातृभाषा म्हणलेली म्हणून आमी मना कोरकाच्यान आसा. मागीर एकेकेल्या आतां जायते कळी आसतना तें कशी तांणी ती केलें तांणी तें एकूच न्हय आतां जायते चॅनल आसा म्हळ्यार सगळ्याकय कोंकणी एक तांणी एक नाल्यार 2 कुर्त प्रचार करताय आनी तशें केल्लें. आनी ताणें एक प्रत्येक संकल्प पडलो म्हळ्यार आमकां साहित्य, संगीत, कला सगळें आमकां साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन म्हणून एक म्हणणी आसा. आमगेले कोंकणी म्हणणी तांणी एक संस्कृतांतली म्हणण्याची अर्थ ती म्हळ्यार साहित्य, संगीत, कला नातिल्ले एक मनीशू तें कांय कोण नातिल्लें एक मनीशू नाल्यार सांगून दिवन एक मनीस तो मनीस न्हय तो एक मृगत म्हळ्यार मृगतुल्यत म्हणून दोनी पांयांचेर चोंकूचे एक मृगत म्हणून सांगता तें देखून तांणी हाका सगळं प्रचार हाडचे बेगीन आमगे स्कील डेव्हलपमेंटाक, टॅलंट डेव्हलपमेंटाक अशें एक चांगपण केलें. महाभारतांतून सांगलें चांगपण कोरका पुण्य मेळटलें म्हणून. तांकां कोटी कोटी वंदना करता. कशी जावो तांणी हे केलेले उद्यम मुखारी हे संरंभ मुखारी सक्सेस म्हळ्यार विजयान वचचो तांकां विजयश्री लाळीत जावो तांणी म्हूण सांगून एक देवालय प्रार्थना करता. तांकां चांगपण जावो म्हणून देवालय स्वाम्यालेगी प्रार्थना करता. ते चॅनलाक सर्व भावकमय हांव परबी तांकां दिता, भावकमय आशंस करता. तांकां देव बरें करतलो म्हूण सांगून बेगीन 2 उतर रपयता. नन्नी नमस्कार.